माई परत एक गाडी आहे. Yes, Maria. आपल्याकडून छोटासा भेट सगळ्यांना नमस्कार. आज आमचे श्रमदाबाद बांदिल्ले घराचे उक्तावण सुवाळो जाता. आमचे केसर गांवकर केसर गांवकर हांचे ह्या भागात ल्हानशी खोप आशिल्ली आनी तातूंत ती सामकी अत्यंत गरीब परिस्थितीन रावताली. जेन्ना आम्ही सगळ्यांनी मिळून थारायले आमोणेचे सगळे कार्यकर्ते, मुख्य आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट चेअरमॅन आमच्या मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते हांणी जेन्ना थारायले की हे घर श्रमदाबा अंतर्गत आमी बांदून तांकां दिवया, आमची गांव भयण आनी तांचे तांचो संवसार हांगा वेवस्थीत जावचो आनी सगळ्यांनी डिसिजन घेवन मागीर हांगा हे श्रमदाबान घर तशें अवघे 3 म्हयन्यांनी घर जाल्लें. फक्त बारीक सारीक कामां लागून उरून मागीर ते मातशें लांबणेर पडलें आनी आयज ताजें उक्तावण सुवाळो जाल्लो आसा. ह्या वेळार हांव तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. आमचे उक्तावण सुवाळ्याचे मूळ बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचे चेअरमॅन आनी आमचे माननीय मंत्री रमेश तवडकर सरांचें स्वागत करता. विनय बाब तुर्कीलांनी ह्या घराचो प्लॅन केलो तांचें स्वागत करता. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तांचें स्वागत करता. आनी आमची इतर कार्यकर्ते जाणी हें काम उबें करपाक सगळ्यांनी आपले 1 दीस आनी 1 रुपया जरी आमचे ओला आसलो जाल्यार सुद्दां तांच्यांनी 15 दीस कांयच घेनासतना एक सेवा ह्या नात्यान हांगा काम केल्लें आसा. तातूंत आमचे गांव भयणी आसा, सगळे शेजारी बाजारी सगळे आनी वाडेकार ते भायर इतर शेजारचे गांवचे आमचे गांवणे आनी सगळ्यांनी आमकां खूब सपोर्ट करून हें घर उबें जाल्लें आसा. हांव ही एक संदी घेवन ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव आभारय व्यक्त करता आनी हांचे दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां हो आसरो आमच्या श्रमदाबान हो मेळिल्लो आसा. तांणी फुडें सुद्दां अशें दुसऱ्यांचे सेवेक येवचें अशें तांचे कडेन ह्या वेळार हांव मागणी करता. धन्यवाद. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी 74वें 74th घर आमी आज सुपूर्द करता. अशे वेळाचे आमचे सरपंच सविता तवडकर आसात, तशेंच आमचे SCGचे ट्रेजरर आनी इंजिनियर म्हणून स्वता काम करपी आमचे विनय बाब आसात, आमचे अध्यक्ष प्रभाकर आसात आनी दोगूय जाण म्हणजे आवय आनी पूत म्हणजे केसर आनी ताजो पूत किसन. म्हाका याद जाता आमी ल्हान आसतना की केसर बायक कावरे हांगा दिल्लो, लग्न करून ताका ती दिलो आनी थंय भितकच म्हणजे कालांतरान ताजो घोव विठोबा म्हणजे तो एक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तो एक्सपायर्ड जालो आनी त्या नंतर तांणी हांगाच आमच्या गांवांत रावप म्हणजे आपल्या भावा कडेन आवय कडेन रावप थंयसून पसंत केलें. आनी अशा वेळाचेर जशी फॅमिली व्हड जाता तशी तांची बारीकशी फॅमिली आशिल्ली आनी त्यामुळे भावाच्या शेजाराकच ताणें बारीकशीच खोप काडून ती रावताली आनी तातूंत म्हणजे कशी कशी ती दीस काडटाली. आनी त्या वेळार म्हणून आमी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान अशा प्रकारच्या लोकांची शोधाशोध आनी आमी मदत करप हो उपक्रम आमचे चालू आशिल्लो आसा. हाजे पयलीं आमचे मधुकर देयकर हाजेंय घर आनी आमचे शालिनी हाजेंय घर आमी बांदिल्लें. त्याचमुळे आमचीच भयण अशा तरेची आसली रावता. त्यामुळे आमी सगळ्या गांवच्या भावांनी म्हणजे सगळ्यांनीच असो निर्णय घेतलो की ते घर बांदप आनी ते बांदपाचें काम आमी सुरू केलें आनी त्यानंतर अवघ्या सादारणशे 2 म्हयन्या भितर ते घर कंप्लीट केलें आनी त्यानंतर आज प्रत्यक्ष म्हणजे बांदून खूब टायम जालो पण ताणें ताकाच म्हणजे घरा भितर वचपा खातीर जी वेळ आनी बाकी सगळें आसा ती आज मेळ्ळी अशें धरून वताना आज ताणें सगळें देवकाम ताणें पूर्ण केलें आनी आज प्रत्यक्ष ती रिक्षा ती घरांत वता. त्यामुळे एक आमकां आनंद जाता इतल्या खातीर
श्रमदान काम करता आसतना आमी माणुसकी जगोवपाची म्हणजे आमचे जे गांवांक आशिल्लें गांवपण मनीसपण आनी एकमेकांक मदत करपाचो हो भाव आसा तो हो सिद्धांत फुडें व्हरत आमी हें सगळें काम करतात आनी आतांय प्रत्यक्षांत आमचे 4 ठिकाणी घट चालू आसा म्हणजे कांय घर पैंगिणी एक घर कंप्लिशनाक आसा तशेंच आमचे फुडल्या आठवड्या भितर जे आसा न्ही आमी चाळ म्हणटा तळ्याक जे आसा न्ही घर पूर्ण जाल्लें आसा तेंय घर आमी सुपूर्द करतात अशे तरेची घरां काम चालू आसा आनी आज प्रत्यक्ष आमी ह्या केसरबाईच्या घरा आमी दिवपाक आयिल्ले आसा त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जातल्या खातीर एक अत्यंत कठीण आनी अशें दुख्खद परिस्थितींत जीवन जगता आसतना की आमच्याच भयणीक आमी एक मदत करपाक शकले गांव भाव आसानी ताजें समाधान जें आसा आमकां सगळ्यांक आसा आनी फुडल्या काळा भितर जें आसूं ना आम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आसानी अशा प्रकारचे अखंडपणे काम आमी जें चालू दवरलें आसा तें सतत चालू उरतलें आनी ह्या कामाक म्हाका लोकांनी खूब मोठे प्रमाणांत मदत केल्ली आसा आनी प्रत्यक्ष आसा किसन जंय तो तरूण भुरगो जो आसलो ताणें आपल्या घर बांदपा खातीर जी आसा जी केन्नाच आळशीपणां करूं ना म्हणजे ताणें तो भाव ताणें जागलो ताजे भाव आसतले ताजे भाव बायले आसतले ती तांकां मदत केली आसा आनी अशाच तरेच्या हातूंतल्यान जे आसा न्ही आज केसरबाईक आमकां म्हणजे एक बरे पैकी रावपा खातीर ताका सुखाद आनी समाधान दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम केलें त्या वजेर आमकां सगळ्याक म्हणजे गांवचे आमचे कार्यकर्ते आनी बाकी सगळ्यांक आमकां ताजो गर्व आसा अभिमान आसा आनी अशाच तरेचें काम आसा फुडल्या काळांत आमी सगळ्या हातांत हात घालून जे आसा न्ही की दीन दुबळो जो गरीब मनीस आसा न्ही ताका मदत करपाचें काम अखंडपणे आमी सगळ्यांनी चालू दवरया आनी हें काम आमी करतले अशें आश्वस्त करून ह्या वटेन म्हाजे 2 शब्द वयलो श्रमदानाचे आत्ता म्हणल्यार ताजे खऱ्या अर्थान पयलीं पयलीं सुरवातेक दिसतालें लोकांक दिसतालें कशें सरकार पूण आमी हळूहळू ती जाणीव जी आसा न्ही सारकी लोकांक करपाक लागली सारकी म्हणजे पयलें म्हणटा तो एखादो दीन दुबळो मनीस आसत जर जायत जाल्यार ताजे कोण रिलेटीव आसत जर जायत न्ही ताणें ताका मदत करपाक त्या गांवच्या लोकांनी मदत करपाक हो भाव आमी म्हणजे लोकां मदें पर्क्युलेट करत गेले आनी आत्ता लोकांक वेळ कन्सेप्ट लक्षांत आयला ते सरकाराच्या कुस्ताचें घर बांदना आमी आनी अशा स्वयंस्फूर्त अशा श्रमसेवी भावनेंतल्यान करता अशा प्रकारचो भाव आत्तां रुजू जाल्लो आसा आनी लोक मोठ्या प्रमाणांत जे आसा न्ही ह्या कामाक जोडले गेले आसा आतां पयर सुद्दां आमी पैंगिणीचें घर बांदताले शोभा बागेचें आनी म्हाका दिसता म्हालवाड्याच्या सगळ्यो ज्यो बायलो आनी दादले आसा न्ही ताणें सातत्यान एक 10-15 दीस येवन जे आसा न्ही तें काम कंप्लीट केलें आनी फक्त आतां पेंटींग स्टेज आनी बाकी सगळें जे डायनींग उरलेलें आसा आनी तेंय आसा आमी 8-5 दिसांक कंप्लीट करता आनी ताका सपोर्ट करता शेतकाकडे आतां 75 आतां 75 जाली म्हाजो पावनशे वयमान म्हणटा तशें पावून तरी जाय शेतका कडेन तुगे वचपाची मोख आसा काय ती केन्ना ते करतले आमी ते आमकां म्हज्या तकल्यान विशय आशिल्लो की आमी एकाच दिसाक फुडें म्हणजे आतां मध्यंतरी काळ कसो इलेक्शन हाजें इलेक्शन येता काय ना येता असो विशय आशिल्लो म्हणजे हाजें म्युनिसिपालिटी त्यामुळे थोडेशे सुवार रावले आत्तां पावसांनी आसा म्हणून आमी एक प्लॅन करतले एकाच दिसाक आमी 100 घर आमी फावंडेशन स्टोन घालपाचो प्रयत्न आमी विचार चालू आशिल्लो ताजे कन्सेप्ट हो चालू आसा म्हणजे ती 100 घरांचो विशय ना आमकां 100 घर आमी सहज कंप्लीट करपाक शकता ताका व्हडलें न्ही एकाच दिसाक आमचोच उपक्रम जो आसा न्ही आमी कसो म्हणजे पॉप्युलर केलो आनी लोकां मदें कशें पण पावसाच्या नंतर परत ह्या कामाक सुरवात जातली नेटान पावस गेलो की सातूनचे सप्टेंबर साकून खूब मोठे प्रमाणात जमले आसा जाल्यार सगळ्यांची ताकद दिली आसा त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी उलोवन केलें आसा तें एकाच दीस आयची घडी कितें आसा न्ही एकाच दिसाक 100 घरांचो घालपाची ताकद आसा म्हणजे सर आतां 70च्या 4th घोरी 74th घोरी 100 घर केन्ना जातली हांव आतांच सांगलें म्हणटा म्हज्या तकल्यान आमी एक फाटल्यान विचार करताले एकाच दिसाक म्हणजे किंवा हांगाच न्ही एकाच दिसाक एका वेळाचेर आमी 100 घरांचे फावंडेशन स्टोन घालपाचो उपक्रम करपाक सोदता त्यामुळे ती आज 73 जाली ती 25 घर करपाक आमकां वेळ लागना ती आमी एका दिसांतून घालूंक शकता म्हणजे ताचो अडचण विशय ना आनी आज सद्याक जें आयडेंटिफाय जाल्लें आसा म्हणजे काणकोणाक किंवा आमी आजू ना म्हळ्यार आमकां आमचे कडेन 20 एप्लिकेशन आसा मांद्रे आसा तिरवाळे आसा पैंगिणी आसा म्हणजे अशा प्रत्येक गांवांत 1-2 घरां आमकां आसाच आसा म्हणजे ती घरां पूर्ण आयडेंटिफाय केल्ली आसा ती सदर जायत न्ही आमकां चिरे बाकी मटेरियल जें सांचून दवरतले आनी साधारणचे सप्टेंबरांतल्यान एक दिसाक जर आमी समज 25 घरां घालपाक जाय आमी एका दिसाक 25 घरां घालतले टोटल 200 घरांचे टार्गेट ना 200 घर अशें ना ते जशी आमकां आमची स्ट्रेंथ आनी ताकद आसा तें वाडयत करतले म्हणजे जर आमकां तसो जर सपोर्ट मेळप सारको सपोर्ट मेळ्ळो आसा न्ही आतां कशें की आतां ती जोडून करपाक विचार करतात
ट्रायबल रिफॉर्म स्कीम जी केली की त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कसा ताका एखाद्या घरात ब्रीथसर प्रोसेस केली आसत जातली 5 लाख ताका सहज म्हणू शकता. अटल आसरा. अटल आसरा 5 लाख मेळ्ळे आसत आनी 5 लाख जर ते ऍड केले आसत जाल्यार सहज तें घर कंप्लीट जावपाचें. पण ह्या घरा अटल आसराची हेल्प मेळपाक शकता खंयच्या? रिनोवेशना खातीर किंवा ह्या घराक ताका नंबर जाय बाकी सगळं जाय आशिल्लें. ही ती खूप आशिल्ली पण ताचे नंबर जाय नाशिल्लो त्यामुळे ती अशें मेळटलें. आनी ओनरशीप ना न्ही जाग्याची प्रॉब्लेम जाल्याचो ओनरशिपीचो. बाकीची घरबांदपान श्रमदामाची घरबांद किती डिफरन्स आहा किती? आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर या नात्यान घरी बांदता पळय ते वेगळे आनी हे श्रमधामाचे खूब भाग्य मेळटा. सरा बरोबर जेन्ना जेन्ना वयता न्ही तेन्ना एक तेंचे पयलींचे हावभाव आनी आतांचो फेस हे रिडींग म्हणटा ते खूब अभिमान येता. आनी एक सरा बरोबर हांव ह्या श्रमधामाक म्हणून सराक देव बरें कर म्हणटा कित्याक म्हाज्या मनशाक आज ह्या लोकांनी घर मारपाचें आनी हेल्प करपाचें सरामुळे म्हाका मेळ्ळें. म्हाका खूब बरें दिसता. तशेंच सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी सरांनी हांवें फर्स्ट दिसा येयल्ले पळयले दोनी वाटच्यान घरान आनी मोदी येदी शिकोवप आनी तेन्ना ते पळयले तेन्ना घर बसचें ना अशें दिसतालें. आनी सगळ्यांनी सायडीचें घर आसा पळय तेणी आमकां दुर्गाक तेकयन घे म्हणलें आनी ह्यायेनय बी आमकां ऑब्जेक्शन दिलां बांदा म्हणलें. आनी आज हे सुसांतचें घर पळय मना इतलें समाधान जाता. आनी स्पेशली सांगता आमोणकारांचे सगळे लोक त्या दीस आसले आनी त्या दीस काम करता करता आमी आख्खी बुन्याद एक सांबाळली आनी खावपाक जेवपाक म्हणलें तशें सगळे लोकांनी दिलें आमच्या भाजी आनी आमी त्या दीस एक दिसा बुन्याद मारली टिचर आनी सगळे आमोणेचे. हांव तांकां आमोणकारांक देव बरें कर म्हणटा कित्याक अशें करून सपोर्ट मेळ्ळा न्ही. सर कितलीं घर बांदता किती एरिया आसा ही जवळ जवळ 17 मैल आहा. आणि रूम्स कितले आहा? रूम 2 हे आनी फाटल्यान किचन आनी वरांडा. हॉल म्हणून तूं मातसो जाग्यार बसून जाल्यार ही पॅसेज करची पडली नाल्यार आमी पॅसेज करना. स्पेशली जागो लांबट आसलो आनी दोनी सायडीच्या घरां आनी उदकाचें हें आहलें कोणा हेतून पडो नाका पूण तें सगळ्यांक तेतून एडजस्ट केलें म्हण बऱ्यापैकी जालें दिसलें आज पळयना म्हण समाधान जालें. आतां पुराय जाता. तुमी एक्सपेक्ट करना आशिल्लें अशें घर जातलें म्हणून. कशें दिसता तुमकां? एक्सपेक्ट केल्लें अशें जातलें म्हणून कोण तरी येवन अशें बांदून दितलें म्हणून विचार केल्लो? घर बांदपा विचार आशिल्लो तुमचो? विचार आशिल्लो पूण शक्य जातालें? आतां घर कंप्लीट जालां. कितें उलोवपा जाय तुका? नांव घेत की उमेद करून घर बांदलें म्हागेलें. म्हाका बी उमेद येयली आं तांकां बी उमेद येयली. बांदलेल्याक बी उमेद येवंक जाय न्ही. सगळ्याक उमेद येवंक जाय. तुवें विचार केल्लो केन्ना अशें तुगे घर आसतलें म्हणून पयलीं केन्ना विचार केल्लो अशें घर जातलें म्हणून? जातलें म्हूण धरलें ना. मागीर ह्यानी हें करता आनी जाता म्हूण धरलें हांवें. हय बांदतालेंच म्हूण हांवें धरलें. शेजाऱ्यान बी तुमकां खूब हेल्प केली हय त्यान सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां. कोण कोण येयल्ले हेल्प करपाक? सगळे गांवचे लोक आनी कोण आशिल्ले? आं गांवचे येयल्या भायल्या बी येयल्या. हय सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.